दिव्यवाणी 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 भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बोडव्यान मरयेक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावरवीं गर्भस्थ जाली. नमान मरयेक कुरपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे तें साव. नमान मरयेक कुरपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमचे मदें जियेलो. नमान मरये कुरपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासोत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बोडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताच्या कष्टा आणि कुर्सा वरवीं जिवनपणाच्या आनंदाक आमी पावाशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदीन तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदीन तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदीन तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुजे ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आणि चलय आमेन. सरल्या बावरत्या पासोत मागणे सासनाचो विशेव दी तांकां ये सोम्या आणि निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोन दी समाधानान ते विशेव घेवन दीत आमेन. सकाळींची बेटवणी. ये जेजूच्या दैवीक काळजा आयच्या दिसाची सर म्हजी मागणी कामां आणि कश्ट आमच्या पातकांच्या फारीकपणा पासोत आणि आल्तारीच्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत तुवें तुकाच कळनासतना बेटोवच्या सोमेस तिराद्या पासोत भाग्यवंत आंकार मरयेच्या कथावीण काळजा मारिफात हांव तुका भेटयता. प्रत्येक जावन मागण्याचे आपोस्तलादीच्या इराद्या पासोत आणि पापा साहेबान या म्हयन्याक दाखोवन दिल्ल्या इराद्या पासोत हे सर हांव तुका भेटयता. सर्व तुजे पासोत ये जेजूच्या भोव पवित्र काळजा ये जेजूच्या देव काळजा तुझे राज येव आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्याक आणि बऱ्या करण्याक मेळची सर्व शिक्षा माफी जोडोंक हांव कुशी व्हरता. सोम्या जेजू तुझ्या भोव दैवीक काळजाचे ससायेन राख आमच्या भोव भाग्यवंत बापा साहेबाक जा तूं ताका उजवाड घटाय आणि बुजावण. म्हज्या देवा म्हज्या साहेबा हांव तुज्या पांयां पडटा हांव तुका अर्गान दिता अंतस्करणी नमस्कार करता व्हड तुजो उपकार मानता कित्याक तुवें म्हाका रचलोय म्हूण नीज क्रिस्तांव केलोय म्हूण आज पर्यंत सांबाळलोय म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी सायबा. म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान दिता. म्हजी चिंतना म्हजे सोब म्हज्या आयच्या दिसाचे
कष्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या वडा मना म्हज्या पातकांच्या फारीकपणा, म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासत बक्षी म्हजी सोमेस पातकां म्हज्या पातक्याची काकुळट कर. देवा पवित्र आत्म्या दी सैबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पातकांत हांवें पडना जावच्याक तुजे उपादेश सांबाळूंक म्हजे कायदे पाळूंक म्हज्या पातक्याची काकुळट कर. म्हाका पातक्या बक्षी. मोरयेक समर्पण. म्हजे राणये आनी म्हजे माये, हांव म्हाका सगळोच तुका दिता आनी म्हजें भक्तीपण तुजे थंय दाखोवच्याक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पिता. म्हजे दोळे, म्हजे कान, म्हजें तोंड, म्हजें काळीज आनी म्हाका सगळोच कांयच दवरिनासतना देखून हे मोगाळी माये, हांव तुजो जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजीच आस्त आनी वस्त म्हणल्या बरी. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता, तुज्या ती मोगाच्या पुताची, आमच्या सौम्या आनी चडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कुडानी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा पासो. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या
पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता मारा काकूट आमची कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता मारा काकूट आमची कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता मारा काकूट आमची कर. इजाइया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वसाप. सरस्पर अशें म्हणटा, नीत सांबाळा, प्रामाणीकपणान चला, कित्याक म्हजी सोडवण लागीं पावल्या, म्हजी नीत उगडापी जाल्या. सरस्पराची सेवा करचे खातीर, ताच्या नांवाचो मोग करचे खातीर, ताचे सेवेक जावचे खातीर ताचे भक्त जाल्ल्या परक्या मनशांक, म्हणजे साब्बात बसताय नासता पाळतेल्या आनी म्हजो सल्लो तिरासानेन सांबाळतेल्या सकटांक हांव म्हज्या पवित्र पर्वताचेर हाडटलो आनी म्हज्या मागण्याच्या घरांत तांकां संतोशभरीत करतलो. म्हजे वेदीचेर तांणी भेटयलेल्यो होम बलियो आनी यज्ञ म्हाका पसंद जातल्यो, कित्याक म्हजें घर सगळ्या परजांक मागनाचें घर म्हूण म्हणटलीं. सर्व परजा तुका हरसून देवा, सर्व परजा तुका हरसूं. जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडो. तुज्या परजळीक मुखामळाची दिश्ट आमचेर फांको. हे वरवीं अख्ख्या संवसारार तुजी खुशी कळीत जावं. सर राष्ट्रां तुजी सोडवण वळखून घेव. सर्व परजा तुका हरसून देवा, सर्व परजा तुका हरसूं. देवा, सर जनांगा तुका वाखाणू, सर्व राष्ट्रां तुजी स्तुती करूं. तूं तांची राजवटकी न्याय निती प्रमाणे करताय. देसां भासांच्या लोकांक शाबितायेन चलयताय. सर्व परजा तुका हरसून देवा, सर्व परजा तुका हरसूं. सर्व परजा तुका वाखाणू सरस्परा, परजा तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळी प्रितूम ताच्या पांयां पडूं. सर्व परजा तुका हरसून देवा, सर्व परजा तुका हरसूं. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. आनी आतां जुदेव न्हय आसल्या तुमचे लागीं हांव उलोवंक अपेक्षितां. जुदेव न्हय आसल्ल्यांचो धर्मदूत हांव. देखून म्हज्या मणयारपणांत म्हाका अभिमान, कित्याक तुमचे विशांत म्हज्या खाशा कुळयाच्या थंय एका तराचो मसोर पेटोवन तांचे मदल्या थोड्यांक पुणी बचाव करचो म्हज्या मणयारपणाचो शेवट. तांकां पयस केल्ले वरवीं सगळो संवसार देवा लागीं राजी जालो, तर तांकां गोपांत घेतिल्ले वरवीं कितें सकट घडोवंक आसात? मेल्ल्यांक लाभचें जिवंतपणस म्हणा जाय, कारण आपलें देणें कशें दिल्ल्या आपोवण्या विशीं देव बिलकूल आपलें मन बदलिना. एक काळार देवाक तुमी खाल जायनासतना जियेतल्यात, पूण आतां जुदेवाच्या अविधेयपणाक लागून देवाची तुमकां काकुळत लाभल्या. तशेंच तांकांय एक दीस काकुळत लाभचे खातीर ह्या तुमच्या विधेयपणाच्या काळार ते अविधेय जावंक पावल्यात. वय देवान समेस्तांक अविधेयपणाच्या पासांत घाल्यात, समेस्त मनशांक आपणें काकुळत दाखोवचे खातीर. आतां आमी देवाचें उतार आयकुया.
सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 15 वाक्य 21-28 मुनासर. उपरांत जेजू तंसो भायर सर तीर आनी सिदोनच्या प्रांत्याक गेलो. तेदवां त्या गांवांतली एकली कनानगार स्त्री मुखार आयली आनी बोब मानताचे लागीं म्हणाली, धन्या दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूत कर. म्हजी धूव देंवसार लागून भोवसड वळवळटा. पूण जेजून तिका जाप दिवन एक उतार सयत म्हळें ना. थोड्या वेळान ताचे शिश्य येवन ताचे लागीं परतून म्हणाले, तिका तितके दंड सोड, आमच्या फाटल्यान ती बोब मारीत येता. जेजून जाप दिली, इस्रायल घराण्यांतल्या सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्यांक म्हूण मात्र म्हाका धाडलां. तीन ताचे मुखार येवन सरपडोन म्हणाली, सायबा म्हाका पाव. पूण जेजून तिका जाप दिली, घरच्या भुरग्यांचो उंडो काडून सुन्यांक दिवचो सोमा न्हय. ती म्हणाली, ते नीज धन्या. तरी पूण सुनी आपल्या धन्याच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या कुडके खातात न्हय गे. हें आयकोन जेजू तिका जाप दिवन म्हणालो, बाये, व्हरतो तुजो भावार्थ, तुजे अपेक्षे प्रमाणे तुका जावं. आनी तेच घडये तिची धूव बरी जाली. आयच्या पयल्या वचपांत म्हजें घर सगळ्या परजांक मागण्याचें घर म्हूण म्हणटलीं. म्हज्या मागण्याच्या घरांत तांकां संतोशभरीत करतलो म्हणटा सरस्पर इसाया प्रवाद्या मुखांत्र. ह्या द्वारे सरस्पर पक्षपाती न्हय, तो हर एकल्यांचो देव म्हूण परगडटा. हर एकल्यान ताका काळजायचें आनी बरी जिणी जियेचें म्हूण तो आशेता. इसाया प्रवाद्यान परगडच्या प्रमाणे सरस्पराची सेवा करची, ताच्या नांवाचो मोग करचो आनी ताचो सल्लो तिरासनेन सांबाळचें. ह्यो वाटो सरस्परचो नीज देव म्हूण मानून घेवच्यो. सरस्पर काकुळतीन भरलेलो आनी जो कोण ताचो सल्लो तिरासनेन पाळटा तो खंयचेय जाती कातीचो जावं ताका सरस्पर मानता आनी तो सुकोवन पडलेल्या वेळार सरस्पराक उलो मारतना ताची काकुळत करता. सरस्पर आपलो सल्लो हर एकल्याच्या अंतस्करणार कांतयता आनी तो हर एकल्याचे समजणेक हाडूंक विविध मनियारांक नेमला. सतानितीन आनी देवबिरांतीन सोलोवंक पेसाडची हर एकलीं साल्वासांव आपणायतात. जेजू ह्या संवसारी जियेतना सर्वांक बरें करीत गेलो. कितेंच भेदभाव पक्षपात ताणें करूंक ना. जेजूची गूण करची सकत दिसान दीस विस्तरत गेली. एक कनानगार स्त्री जेजू लागीं येवन आपले दुवे खातीर विनंती करता. कनानगारांक जुदेव द्वेशितले, तांकां पातकी म्हणून लेखतले. ती जुदेव न्हय तरी भावार्थान जेजू लागीं विनंती करता, आमी देवातावन विंचल्ली परजा, आमकां मात्र बाचावी म्हणलें जुदेवांचें चिंताप जावन आसलें. जेजू एक पंगडाक वा जातीक सीमीत न्हय. ताचे सोडवणेचो वावर कोणाकच अमानत करूंक दवरूंक जायना. स्त्रियेक सुन्याक सरी केल्यारय तिणें लज भोगूंक ना. जेजू तिच्या भावार्थाक होगळीक उसारता आनी तिणें मागिल्लें दिता. भावार्थाचे परिक्षेंत ती जैतेवन जाता. आयच्या दिसपडत्या जिणेंत भावार्थ आनी खालतेपण गरजेचें. आजुनी कितलोसो अक्रिस्तांव लोक जेजूचेर भावार्थ दवरून ताचे सरशीं येता आनी बरेपण जोडटा. अक्रिस्तांव लोक आमच्या पुणशताक भेट दिवन मागता. जेजूची इश्टागत आनी वळख करून दिवंक हो एक जगतो अवकाश. जेजूचें बरेपण कोणीय जोवन घेवेत. जेजून स्थापीत केल्ले पवित्र सभेंत हर एकल्याकी स्वागत आसा. मोगाच्यानो
जेजूनच म्हणा, म्हज्या नांवान तुमी कितेंय मागशात जाल्यार खंडीत जावन म्हजो सर्गींचो बाप तुमकां तें सर्व दितलो. तर वर्त्या बरवशान पवित्र सभेच्या तशें आख्ख्या संवसाराच्या बरेपणा खातीर आनी आमच्या वैयक्तीक गरजा खातीर आमी आतां मागया. आमची जबाब, आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. सर्गींच्या बापा, आख्ख्या पवित्र सभेक तुज्या पांयांतळी आमी समर्पितांव. राग तूं आमच्या बागेवंत पापा साहेबाक, गवळी बापांक, याजकांक, धर्मीक भाव भयणींक आनी भावार्थी लोकांक इगर्जमातेचेर तुजी धराळ आशिर्वादां वोत. पवित्र एवकरिस्ताच्या पोशणान आनी पवित्र पुस्तकाच्या उजवाडान देखी बरीत जिणी जियोंक आनी तुजें राज परगट करूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागतां. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान कुर्सार आपल्या आवय मोरयेक आमच्या सर्वांची मोगाळ आवय जावन दिल्या. मोरयेचें भक्तीपण आमच्या वैयक्तीक जिवनांत, कुटुंबांत तशें सगळ्या संवसारांत विस्तारून दी. मोरये माये मुखांतर आमी सर्गार येवन पावोंक आनी तिचे संगी निरंतर तुजें आराधन करूंक आमकां निर्मी म्हूण मागतां. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. मोगाळा बापा, मागतांव आमी सर्व कुटुंबां खातीर बागेवंत कुटुंबाचें आदर्श घेवन आमची कुटुंबां एकवटान जिवन दिवत. घरच्या प्रायवंतांक फावो तो मान मेळोवन दी. सर्व आवय बापय आपणाची जबाबदारी समजून घेवन दीत. भुरगीं वडिलांक काल जावन दीत. भाव भयणी मोगाच्या बांदान मुखार सरून दीत. युवाजन कुटुंबाचे आदर्श खांबे जावन दीत. परगारवंत काम करतेल्या कुटुंबाच्या सांद्यांक दादोशकाय लाबोवन दी. आनी संवसारी जिवीत सारून मरण पाविल्ल्या आमच्या मोगाच्यांक ससनक विशेव लाबोवन दी म्हूण मागतां. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. मोगाळा बापा, सर्व पिडेस्तां खातीर आनी कश्टान सांपडल्या खातीर आमी मागतां. तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान ह्या संवसारांत आसतना पिडेस्तांचेर आनी कश्टांतल्यांचेर वर्ती बिरमोत दाखयली आनी तांकां गूण केले. तीच दयाळायेचे दिश्ट आमचेर फांकय. तुजे कुशे प्रकार सर्व आमचे कश्ट सोसून व्हरची कृपा आनी कुडी आत्म्याची भलायकी संपूर्ण तरान आमकां लाभय म्हूण मागतां. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. प्रितीच्या बापा, तूं जावन आसाय आमचो रचणार आनी सांबाळणार. वेळा काळाक वोत आनी पावस दान तूं आमकां बेळे आनी खाण दिवन पोसताय. आमच्या वावराचेर तुजें सुबाम आशिर्वाद घाल. सर तुज्या भुरग्यांक दिसपडटो ग्रास फावो कर. आमकां सर नैसर्गीक अवघडांतले आनी वायटा विघ्नांतले राख म्हूण मागतां. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. दयाळ बापा, मागतां आमी आमच्या देशा खातीर. आमच्या गांवांत तूं राजवटकी चलय. राजकीय मुखेल्यांनी आपणाच्या हातांत आसचो अधिकार दुरुपयोग करिनासता काळोखांत आशिल्ल्याचो उजवाड आनी सांडून घाल्ल्यांचो बरवसो जावंक कळवीत नासता लोकांची सेवा करूंक तांकां कृपा दी म्हूण आमी मागतां. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. सर्गींच्या बापा, मोरान पावलेले आमचे कुटुंबाचे सांदे तांचे संवसारी पयन आखेर कर तुज्या सरशीन आयल्यान. ती सदांच आमच्या काळजांत आनी मनांत आसात. ह्या संवसारांत काडलेल्या सर कश्टा वावटीचो फळ जावन तांकां सर्गींचे सूख फावो कर. एक दीस आमी तांचे सांगाता मेळोवन अविनाशी कुटाम परत बांदतेल्या म्हणलो आमचो बरवसो तीर कर म्हूण मागतां. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. मोगाळा बापा, सदां तुमकां मेळटलें, बडें तुमकां उक्तें जातलें आनी मागा तुमी घेतल्यात म्हणल्यार तुज्या पुताच्या उतराचेर पातयेवन तुजे सरसी आमी आयल्या. आमी आशेतांव ते तुजे दैवीक राज सदांच आमच्या काळजांनी वस्ती करून दी म्हूण मागतां. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. सर्गींच्या बापा, आमी तुज्या मोगाळ भुरग्यांनी आमची खालती प्रार्थना तुजे मुखार उबारल्यान दयेन आमची मागणी स्विकार कर. तुज्या सुबाम आशिर्वादान
देन्यान आनी कुरपेन आमकां बोर. हे आमी मागतांव त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात. आमेन. या सकाळीच्या मागण्यांत सहभागी जावच्या सर्व आमच्या भावा भयणींचेर देवाची धाराळ आशिर्वादा आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळण्यांत पडोंक दिव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नामान मरिये कुरपेन भरलेले सोमी तुजे संगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता. आमेन. ऑगस्टाची 20 तारीख क्लेर वॉक्सो सांब बर्नार्ड. फ्रांसाच्या बर्गांडीच्या रायाळ कुटुंबांतल्या सांब बर्नार्डाक ताचे आवयन भक्त शिकयली. 22 वर्सां प्रायेर आपले सरदाराची जिणी सांडोवन मठवासी जिवनाक ताणें वेंगलें. 1113 इसवेन सायटॉक्सा सिस्टरियन्स कॉवेंताक भरती जावंक सा स्टेफन हार्डिंग तावन परवणगी घेतना ताणें ताचे सवे आपलो विदूर बापय, मावळो आनी सोगा भावा सवे 30 जाणांक आपोवन हाडलें. कॉवेंतान सा बर्नार्डाची आत्मीक वाडावळ तुर्तांत जाली, इतली की 3 वर्सांनी ताका क्लेरवॉक्स म्हणजे उजवाडाची खणी म्हणले कडेन नव्यान आरंभ करच्या मठाच्या 12 जाणांच्या मठवाशांचो वडील म्हूण नेमलो. ह्या जाग्यार ताच्या उर्बेन देवाच्या मोगान, मोवाळाय आनी निस्कळपणान एक नवो उजवाड फांकलो आनी सर्व शेतांतल्या लोकांक रायाच्या पुताक सयत मठवासी जिवनाक आकर्शीत करूंक पावलो. क्लेरवॉक्सांत 37 वर्सां मठाधिपती जावन आसतना ताणें 1036 नवे मठ उगडले आनी तांचे मठवासी जर्मनी, स्वीडन, आयर्लंड, इंग्लंड, पोर्चुगल, इटली आनी स्वित्झर्लंड गांवांनी गेले आनी नवार्दीक क्लुनीचें नांव सयत मासवायलें. ह्या खातीर ताका सा बेनेडिक्टाच्या घडावळींत सुरविल्ली कडक नियमावळीचो दुसरो घडणार म्हूण लेखतात. मठवासी जिवनाची आध्यात्मिकता जिवाळ करूंक तो जायतो वावुरलो. त्रापिस्टांचो मेळ सिस्टेरियन्स मेळाचो चड प्रख्यात फांटो जावन आसा. 1150 ऑगस्ट 20 तारीखेर मरण पावल्ल्या बर्नार्डाक पापा अलेक्झांडर तिसऱ्यान 1117 जानेराच्या 18 तारीखेर सांतीपणाक उबारलो. पापा पियूस आठव्यान 1830 वर्सा ताका पवित्र सभेचो दोतोर म्हूण परगटलो. 1790 वर्सा ताची तकली ट्रोयस कॅथेड्रलांत स्थापीत केली. ताच्यो हर रेलिको क्लेरवॉक्स तावन विल्ले सोस ला फेर्ते इगर्जेक साक्षिल्यो. बर्नार्डाच्या मरणाच्या 8व्या शतमानोत्सवाच्या संदर्भार पापा पियूस 12व्यान ताका मधुर दोतोर म्हूण त्याच नांवाच्या विश्वासपत्रांत वाखणलो. नियाळ. कांय जागृत गुमान नासता मागणें करन आपलें मागणें आयकाचें म्हूण अपेक्षुंचो मनीस मिल्लांत पाड जाल्ली दानी वतोन बरें पीठ मेळोवंक अपेक्षुंच्या मनशा बरी जावन आसा. सांब बर्नार्ड. ये देवा मोगाळा तारोका, सृष्टी आनी मनशा रचणारा, तुजे सरशी येव काशेता. संसार तुवें रचलोय, सुंदर तो केलोय, रावळेर सारके नेटोन मनशाक राय केलोय. होगळीक तुका सदां फावो ये रचणारा, ये देवा मोगाळा तारोका, सृष्टी आनी मनशा रचणारा, तुजे सरशी येव काशेता. पृथ्वी वयलें सगळें
तुका मोगाचे म्हज्या हातान घालाय म्हाका फायद्याचे अर्गां तुका सदां फावो हे रचणारा ये देवा मोगाळा तारोका सृष्टी आनी मनशा रचणारा तुझे सरशी येवका शेता ये देवा मोगाळा तारोका सृष्टी आनी मनशा रचणारा तुझे सरशी येवका शेता मोगाळ पुता सोवे आंकवार मोरी आशीर्वाद देव आमकां भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दिव्यवाणी